अरुणा मसाला प्रेजेंट्स आमगेल वासरीक आमगेल मोगा वीक्षकांक मोगाचेक स्वागतू. आमगेल वासरींतू आम्ही फुडले आत्ताचे विसरून गेलेले तशीची आत्ता जना जावक गेले तसले पुराण मनाचे रेसिपीज दाखयताची तुम्ही पळोवन खुश पावताच म्हण हांव लेखता. आयज आमगेले गेस्ट सुभद्रा नायक हिक आमी एक स्वागत करूया. स्वागत तुका. नमस्ते. सो सुभद्राले विशय मस्त पुरा कळचे सी म्हळ्यार ही मणिपालान शिकून फ्लोरिडा वचून थंचे रिसॉर्टांत एक इंटर्नशीप करून आयल्या. सो थंचे एक कसले डिश करून दाखय म्हणून हांव रिक्वेस्ट केलें. घर शिकोयलें तीण करून दाखयल्या री आमकां थंची पुराय कसं म्हळ्यार तीण शिकिलां देखून कसं पुराय आमी सिक्रेट्स काडयेत म्हळ्यार कळना आशिल्लें. तर जावन हांव तिका एक रिक्वेस्ट करून एक लायक आयटम दाखय म्हणून सांगिल्लें. सो तू कसं करून दाखयतास? आज हांव क्रीम ऑफ मशरूम सूप ओके आणि स्पिनच पेस्टो विथ स्पॅगेटी पास्ता करून दाखयतास. सो चेडू पळयतस म्हणजे जाल्यार तांकां खंडीत एक खुशी जातली. म्हाकाच मस्त खूश जाली. त्यामुळे आमी वचून रेस्टॉरंटांत तूं एक सूप केन्नाय ऑर्डर करताची. क्रीम ऑफ मशरूम एक सूप आसता. करच्याक मस्त जाणां कळू पुरो जाल्यार एक शिकून करचें तें मस्त डिफरंट आसता. सो हाक कसं पुरो जावं काय इंग्रिडियंट्स? सॉल्टेड बटर, मैदा, फ्रेश क्रीम, रोजमेरी हर्ब, दूध, बे लीफ, गार्निश करूक ड्रायड पार्सले, फ्रेश पार्सले असता तावे यूज करूं. ऑलिव्ह ऑयल, सॉल्ट, गार्लिक आणि एक पॅकेट मशरूम. सो कशी करची आहे प्रोसिजर? फर्स्ट आम्ही कायली ऑन करून ताका 1 स्पून बटर घालका. ओके ताजे टू 1 टेबल स्पून ऑलिव्ह ऑयल. ओके सो ऑलिव्ह ऑयल इता घालचे म्हळ्यार युजली बटर घाल्यार करपता वग्गी. सो तुका बटर करपूचा ना जाल्यार ताजेट ऑलिव्ह ऑयल घालका. ओके आनी हांगास 4 क्लोव्स हांव गार्लीक कट केलेले आसा. चॉप गार्लीक घालका. ಸ್ವಲ್ಪ गार्लीक फ्लेवर येचतारी ಸಾನ್ ಉಜ್ಜೋ ಎಂತ ಸಾನ ಉಜ್ಜಂತ ಕೊರ್ಕ. ಸ್ವಲ್ಪ गार्लीक वय गार्लीक पोळबळत येवका. सो एक 200 ग्राम्स मशरूमाचे या ना वय सो हांतू तुका एक 2 फुल कप या सूप कोरयात. वय सो मशरूम घेवच्यान तुका कसले की ते कटिंग कसं यूज करका कसं यूज करून ताचे पार्ट्स? युजली तुका बटन मशरूम यूज करचान तू. मशरूम अंत विंगड वेरायटी असता. सो वी यूज बटन मशरूम. तो कट करतना ताच स्टेम काणू कट करका. स्टेम घालून ना. सो ते रेस्टॉरंटान घालनाचे आमी आतां घरकड गेल्यार यो वेस्ट म्हणटा पुरा घालून सोडताचे. वय बट कसले डिफरन्स येत की टेस्टान तू तुका जस्ट ता कोर्स येता आमकां स्मूथ टेक्स्चर जाय तशी जस्ट स्टेम काणू घालचा. ताका तो मशरूम घालका. ओके या एक सगळीच 200 आसा हांगा. सो आतां हें पुराय हांगा इंडिया आसतनाच करची की ते आतां फ्लोरिडा वचून तूं इंटर्नशीप केल्लें म्हणल्यार सो ताजी एक्सपिरियन्स कशी ते विंगड आसता की रांदप स्टाईल पुराय? सो तुक बिगिनिंग तुक बेसिक आनी पुरे एक आसता. तुका कटिंग ता पुरे सेम आसता. बट एंड प्रॉडक्ट तुगेल विंगड जावन आसता कसं न्ही. इता म्हळ्यार थंय तांणी स्पायस लेवल उणी खावचें आनी चड लीन टुवर्ड्स नॉन वेजिटेरियन फूड. ओके सो मोस्टली म्हाका नॉन वेजिटेरियनची करूं आसता आशिल्ला. सो ताचे वेज फूड तू बेसिकली कसं प्रिफर करचें खावच्याक? हांव ह्या पुरे करची मात म्हगेल फेवरेट शीत आनी सारू. वाव तशी आमची. सो आमगेल वीक्षकांक एक लायक डिश ती दाखयतात जाल्यार तिगेले फेवरेट शीत आनी सार म्हणटाना आमकां तेवूय खुशी जाता. केन्नाय आमी एक GSB आमगेल ते एक पळय सोणाची. सो दळितोय प्रीत की तुका? वय शीत सारू दाळितोय प्रीती वय म्हाका तू सद दिलारी खाता आनी 1 टेबल स्पून बटर घालारी ताका 1 चमचा मैदा घालका. ओके ओ अशी घालचें डायरेक्ट तुका ताजेटूच. सो हें पुराय आमकां मेथड्स गोतना आमी कसं की बटरा भितर मैदा घालून पिंक करून तसले एक करताची. सो तावे एक करताची बट त्या युजली यूज करची तुका व्हाईट सॉस पास्ता करतना. फर्स्ट बटर घालून ताका इक्वल क्वांटिटी मैदा घालचा. ताका रू म्हणटाची. सो ता तुका थिकनेस या करूक. सो तुका बेसिकली अशें दिसता.
आणि ಸ್ವಲ್ಪ कुक करता. सो तू कशें येयली हांवें इंट्रस्ट कुकिंगान तू हांव सान तुकुनूची म्हळ्यार 6th स्टँडर्डा तुकुनूची कुकिंगाच म्हाका मस्त उमेद आशिल्ला. सो करता करताची 10th स्टँडर्डा पावली. मागीर अम्मा निमगेलात कसं जावका तुका म्हणून. सो सान तुकुनू शेफ जावका म्हणूची एक मत्तांत आशिल्लें. सो शिकताची म्हाका कलिनरी आर्ट्सा विशय कळला मणिपालांत आसता कोर्स. सो ते वचून उलोवन जॉयन जाली. वय सो तुका इंट्रस्ट म्हळ्यार मागीर आशिल्ली की एक फावटी कशें म्हळ्यार पळोवन आमी सुपरफिशियली पळोवन हॉल आयकय शिकू का म्हणून लेखताची मागीर वतरी तिके इंट्रस्ट डावन जाता शिकसरी जाली की लायक जालें तुका. नो एक्चुअली ते फर्स्ट वतन म्हाका कसं नाही गोत नाशिल्ला. हांव मिगेलीतला कच घरांत कसं नाही पुणी कोण खावचें आशिल्ला. पुरे जाण पाप केला म्हण खावचें आशिल्लें. तितली रुची जायनाशिल्ली कसं नाही जायनाशिल्ला. जाल्यार फॅमिली तुकून मस्त सपोर्ट आशिल्लो वचसाक आनी पुरे ते वचून जातरी फर्स्ट तुकून इंट्रस्ट आशिल्लो म्हाका. सो बेसीक तुकुनू सूर करतात आनी सो विंगड टायप्स ऑफ कट्स आनी आशिल्ले शिकूक. सो फर्स्ट इयर वॉज डेडिकेटेड ओनली फॉर बेसीक. सो तू गमत जालें तुका लायक जालें हांवें घेतिल्लें इंट्रस्ट वय म्हणून वय ते मेन इम्पॉर्टंट इता म्हळ्यार आमी एक फावटी चूज करता मागीर चेंज करूं जाय. करेक्ट. सो आतां सो या फिनिश जाला. आतां आमी ग्राइंड करका फायन ग्राइंड करका. ओ वय वय सो मैदा कुक करचे तयारी मात्र आमी ओके दवरचें बाजिलात जाला. सो आनी तू आमी कसलेय मेळना न्हय मशरुमाचे पीसस मेळना. सो तुका मशरूम पीस जाय जाल्यार युजली आनी एक टेक्नीक यूज करताची. तुका डिहायड्रेटेड मशरूम घालेत तू जाय जाल्यार. सो ताका ओवनान तू थिन स्लायस करेत मशरूम आनी 180 डिग्रीजान तू एक 10 minutes to 8 minutes दवर न्हू डिहायड्रेट करेत. मागीर तुका वयर गार्निश घालेत तू. आतां हाक कसले घालू की उदकाच्यो आमी ताका ಸ್ವಲ್ಪ दूध घालू असो. सो अशी येते कलर वय आता बस कायली ऑन कर न्हू आनी एक अर्ध चमचे बटर घाल काप असो. आयदन मस्तू नाका एका कायलीन जाता एका कायलीन जाता. सो तू करतन काम आनी आयदन घासूचें आसा क्लीन करू असं म्हळ्यार एक किरकिरची आसता की वय ताकाची जलतितल्या उण आयदन यूज करता. वय त्यावेळी शिकयतात की वय पुरे असता पुरे क्लीन करची कशी सेट कर. सो वन ऑफ द मेन म्हळ्यार तुका इम्पॉर्टन्स दिवचा फॉर युअर क्लीन स्टेशन. सो त्या म्हाका वय इम्पॉर्टंट व्हेरी इम्पॉर्टंट. ऑफ कोण घेतले गॅस वय त्या एक बटर जळता. सो या बटर मेल्ट कोण जातरी आमी मशरूम त्या पेस्ट घालून सोडचा. ಸ್ವಲ್ಪ दूध घालून घेता तू. आमची गेल्यान दुल्लल उद्दा म्हणटाची. वय हे लिड घालता तू. वय हे दुल्लल दूध वय गॅस ऑन करून घे. सो सान आसतना तू कसं पुराय करचें आशिल्लें 6th स्टँडर्ड आसतना तुका इंट्रस्ट स्टार्ट जालें. हांव केक आनी पुरे मस्त बेक करचें आशिल्लें तेन्ना. शिकली की तू बायरी म्हळ्यार शिकून करता आशिल्ली की तुगेली इतलें एक्सपेरिमेंट म्हगेर इतलें एक्सपेरिमेंट कसं नाही गोत नाशिल्लें तेन्ना. म्हगेले गोटू इंग्रेडियंट्स घालून करचें आशिल्लें. कोणा पळोवन तुका एक म्हळ्यार इन्स्पिरेशन आयलें हांव कोरयेत. हांव कार्टून आनी पुरे तांणी केक करचें आनी त्या पुरे पळोवचें आशिल्लें मस्त. तशें म्हाका मस्त उमेद त्या पळोवन. हांव एक बे लीफ घालचा. सांद दवरची न्हू उज्जो. वय सांद दवर का आनी वरलेल दूध घालचा. ಒಟ್ಟು 2 कप दूध आसा तू. ओके दूध घालून सो सिंपल आसा. व्हेरी सिंपल. तुका गेस्टांचो येतना 10 मिनिटांन कसं स्पेशल कोरका जाल्यार तांकां सुलभ. सो आजी मशरूमा बदलाक विंगड कसले घालचे तशेंच की म्हळ्यार सेम रेसिपी फॉलो कर न्हू विंगड कसले घाल्यार. तू पंपकिनाच कोर येता बट पंपकीन तुका कसं म्हळ्यार डिफरन्स तुका तांत पियाव घालताची व्हायट ऑनियन घालताची आनी तुका दुदान तुजी फर्स्ट पंपकीन तुका बॉयल करका समज मागीर ब्लेंड करका. मशरूमा तितली वग्गी जायना
सो या तुका समज एक बॉयल येवची तयारी आम्ही सोडतो साची आणि मीठ घाल का सो रिच सूप जाते Very rich, very rich. दूध येते म्हणताना आणि तुका मशरूमात समज टेस्ट येता त्या म्हळ्यार आम्ही सगळी मशरूम ब्लेंड करून घालचा सो कॅलरी वाईज आणि आता एक हेल्थ बेनिफिट्स वाईज कसले आज की मशरूमाचे आता शेअर करचले आमगेले वीक्षक मस्त हेल्थ कॉन्शियस जाल्याचे तांकां कसले सांगका म्हणल्यार तशी प्रत्येक तुका न्यूट्रिशन आणि त्या वय असतं चीची सो युजली हांव मशरूम खायना त्यामुळे हांव एलर्जीक टू मशरूम वय करतो आमगेल कधी ताची त्या उमेद मेगेल प्रोफेशन टेस्ट करच कोणी घर कळत समजला की ना म्हण फस्ट टेस्ट एदे कोर येता बट युजली हांव नॉन व्हेजय करता तू खायना सो त्या गट फिलिंग आरी म्हण येता कोण अभ्यास जाला म्हाका तशी सो आता रेस्टॉरंट अंदर त्यांनी शेफ करताच ना त्यांनी खाऊन पळयताच की वय खावन पळयताची सो युजली म्हाका कशें तितली डाऊट आसता मी शेफ को पार्टनर जो कोणी आसताची सो तांकां लागीं हांव टेस्ट करून पळयता सो तशी तू द लीला पॅलेस आमगेल बँगलोराचे मस्त पॉप्युलर फेमस रेस्टॉरंट नाही ऍक्च्युली एक 5 स्टार वय ते वर्क केला म्हळ्यार ॲज अ इंटर्न वय 6 मंथ्स कशें आशिल्लें तेंचे एक्सपिरियन्स दूर तुकून पुरे चंद असतं बट तुका इंटर्न जावन वतनाची कळचा कितली कष्ट आस म्हणून सो दिसाक 12 घंटो 16 घंट काम केलेले असावं सो शेफ म्हळ्यार तुका राबून काम करचे हायेस्ट सो बट गमत नाही राबून वाचचे वचून एक पडी काही जो बैसूया पोड्या म्हणून वय म्हळ्यार मस्त मी गेल फ्रेंड जरदार सोण आनी चमकलाची सो ऑल ओव्हर इंडिया पुरे जण म्हळ्यार इंटर्नशिप करता आशिल्लीची सो मस्त जणान क्विट केला सो मेगेल फॅमिली त्यांनी मोटिवेशन दिता आशिल्लीच म्हाका जाता तुका म्हणून आनी मस्त हर्ट न्ही आस म्हाका एक पडी कसं सूर केला री त्याला फिनिश कर लायक एटीट्यूड इथं म्हणारी अर्धार सोडता गेल्यार मागीर काही यू डोंट बिलॉंग नो वेअर सो तश जाताच की सूप रेडी वय जात आसात एक बॉयल येयल जाता ना कसले एक इंडिकेटरच की जल्ल्या म्हणून बॉयल येवका वय बॉयल येयल जातान तुका मशरूम कुक कनी जाली म्हणल्याक मशरूम एलर्जी म्हणारी कसं जाता तुका म्हळ्यार इंडायजेशन वय सो आमगेल व्ह्युअर्स आनी एक इंडायजेशन जालें म्हणजे मशरूम आनी ती आसच्या पुरो वय खंडित एक लॅक्टोज इंटॉलरन्स आसता पुरो दूध घालताची फूड पुरे आमकां ह्या पुरो गोतना आशिल्लें आतां मात्र मस्त फुडा निमते एलर्जी ना हें पुरो आयकता एक बॉयल येवो मागीर 2 स्पून क्रीम घालचा ऑलरेडी थिक कसं तुका कन्सिस्टन्सी तुका जाय आशिल्ली तितली कोर येता ताजे तुगेलें सिंगींग एक पॅशन म्हणल्यार वय सो एक आमकां एक कशी बॉयल ये न्ही ते दोळटा एक आमगेले विक्षकांक म्हाका एक लायक एक मधुर कंठ तुगेली कसले एक आयकूच तशी एक म्हण कसली येस म्हारा रे गिरिधर गोपाल म्हारा रे गिरिधर गोपाल म्हारा रे गिरिधर गोपाल दूसरा ना कोया दूसरा ना कोया दूसरा ना कोया साधा सखला लोक जोया दूसरा ना कोया म्हारा रे गिरिधर गोपाल लायक मग तू शिकल्या की म्युझिक वय हिंदुस्थानी ज्युनियर शिकला वय सो कुकिंग आणि सिंगिंग आणि कसं एक कोरिलेशन असं म्हणून दिसतं की त्या म्हणारी दोन्ही एक नमून खुश असतो गेल तोंडारी कुकिंग म्हणता आर्ट बेस्ड खंयचेय असल्यार म्हणटाच कुकिंग म्हळ्यार डान्सिंग असं पुरो कुकिंग डान्स जाय की करूचा ओके सूप बॉयल आयला तशी आम्ही आता एक काढू 2 चमचा क्रीम ऑफ मशरूम म्हणतो ना क्रीम
सो हें क्रीम घालचें आमी लेकील कसं म्हणा री ते फर्स्ट आमी करचे व्हायट सॉस आसा पळय रू नाही तें क्रीम नाही सो ह्या तुका रिच फ्लेवर येता सो थिकनेस तुम्ही जाय जाल्यार तितली कोर येतो जाय जाल्यार ही अर्ध कप उदकय घालयतो सुक्क ಸ್ವಲ್ಪ ಪತಳ ಕೋರ್ಕ ಜಲಾರಿ ಲೈಕ್ ಪುರ್ಂಬೊಳೆ ಐತೆ ಸ ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಜಾವನು ಲೋಸಣ್ಣು ಮಶ್ರೂಮ್ ಬಟರ್ ಲೈಕ್ ರಿಚ್ ಎಗ್ ಸೂಪ್ ಅವ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೀಟ್ घालता म्हळ्यार क्रीम घालता री जस्ट टेक अ पिंच आता घरकड मेन्यू कोण फायनलाइज करचे दिसाचे दिसाच्या अम्मा आणि के बॉस रची घरान तू तशी अम्मा सांगिलेची बाय तर तांकां जाता की तुगेल्या बायली स्टाईल आज कसले पुरे वय तांक पुरे प्रीती हांव जॉईंट फॅमिलीन तशा तशी पुरे जनाके खुशी किती जण आसात घरकडे आम्ही वेरी जाता 25 टू तशी 20 ओके 20 टू 25 आता कितले सान कायले नी पोवेश पावे ना कितले केल्यारी पावना ते सर्त असता तशी तांका मस्त चेल्डू आणि असाची सो तांक मिगेल पास्ता त्यापुरे मस्त इष्ट सो येऊन सुब्बी अक्का म्हाका पास्ता दितवा म्हणू मिगेल आणि करोचा असतानी ऑर्डर आणि दिवचा इतले सांगसाची ओके ऑर्डर म्हणताना म्हाका एक सांगू विसरले कसं म्हणारी ही सुभद्रा नायक इगिल नावारी सू म्हणून स्टार्टिंगाचे सू शेफ म्हणून एक इंस्टाग्रामारी हँडल आसा तुम्ही पळयत क्लाउड किचन आसा तांगेले आनी पुराय तांगेले मेन्यू कसं म्हळ्यार कोरियन इटालियन पुराय हांगा बैसून तुम्ही देशाचे म्हळ्यार वर्ल्डात सगळे काही काही वचूका म्हणून हांगा बैसून तुम्ही ऑर्डर करून खावेत मंगळुरान मात्र आमगेल नसीबचे हांगा आसा आमकां ते ऑर्डर करून खावचे तितले येस सोंड दिला सो आतां लेटेस्ट कसं तू केला आता कोरियन मेन्यू सोर करता ओके सो तांतू बिबिंबाप म्हण एक आसा मागीर किमची आसा बनाना फ्लेवर्ड मिल्क आसा सो तांगेलीच पुरे कोरियन सो करचे पयशे पुडा एक एटलीस्ट 15 days हांव ताजे मातशें रिसर्च आनी करता फुल बैसून शिकून आनी पुरे कशें करचें आनी तांगेले मेन इन्ग्रेडियंट्स कशें जाय आनी पुरे म्हण ट्रायल आनी कोण जाता तरी मागीर मेन्यूंत घालचा आता हांगा कशी ते चलता आता मंगळुरान तू आम्ही दाळीतो सारामध्ये असताना सो मस्त जण आतां त्या के पॉप के ड्रामाज आनी पुरे म्हण जाता त्या पळोवन आश जाता खावचा बट खंय अवेलेबल ना सो तांगेले कितें सुलभ करूंक हांव सो लायक जाल्यार पळय आज कंडी ते इंस्टाग्रामार सू शेफ म्हण आसा ऑर्डर प्लेस कर येता मंगळुरा आशिल्ल्यान सो आतां नेक्स्ट तुगेले येताच कोरियन सो किमची म्हणून मस्त आमी आयकल्याची हांव ऑर्डर प्लेस करताच म्हणून सांगला तिका लागीं सो ट्राय कर न्हू नेक्स्ट पास तीन येताना आमी तिका सांगुया कशें जाला म्हणून येस आतां सद्याक एक मशरूम सूप रेडी जाला सांगायचं कशें एक रेस्टॉरंटा बैसून ऑर्डर करून एक सूप येता पळय तशी फिलींग येता असं चमच्यान भितर गुंडायता ना आनी ते दुवर येता असं वयच्यान घालले पासले ताजे पोरंबोळू मस्त इनवायटींग आसा खावया खावया म्हणून दिसताच म्हाका युनिकच फ्लेवर म्हळ्यार ते रोजमेरी आनी हें आमी युजली घालनाची सो आमकां कळ्ळें तुगेली एक सिक्रेट रेसिपी आमकां सांगला म्हण केली की मसाला एक आसा रिच आसा आनी आमी बैसून आरामेरी कसं टी व्ही जेव पळयता घरकड केल्यार खावेत हॉटेला जाल्यार उलयत उलयतची खावेत तशीच आमगेले विक्षकांक सांगचे कसं म्हळ्यार राब्याची आनीक एक आयटम येवचे आसा मस्त सिक्रेट्स कळचे आसा आमकां सो काही वचूं नाकाची स्टे ट्यून्ड एक ब्रेक सना घेवन आमी आनीक आयटम तुमकां दाखयताची ಉಫ್ ಬಿಸಿ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡೋದಂತೂ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋಗಿದೆ ನನಗಂತೂ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಮಾಡೋ ಅಡಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಹಾ ನೆನ್ಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈಗ ಸಹ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರ್ ಬರುತ್ತೆ ನಾನು ಮತ್ತದೇ ಪಾರಂಪರಿಕ ರುಚಿ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಪುನಃ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನಮ್ಮ ಅರುಣ ಮಸಾಲದಲ್ಲಿ 4 ದಶಕಗಳಿಂದ ಪಾರಂಪರಿಕ ರುಚಿಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯ ಸ್ವಾದ ನಮ್ಮ ಅರುಣ ಮಸಾಲ. वेलकम बॅक आफ्टर द ब्रेक. एक ॲपिटायझर खाल्लं एक सूप फर्स्ट कोर्स त्या आणि काही मस्त भूक लागतं म्हणून म्हणलेला का सुभद्र म्हणाली ती एक अनेक एक कसकी स्पेशल आयटम आमकां दाखयतस म्हणून सो कसं त्या आता स्पॅगेटी इन स्पिनच पेस्टो करता सर हायली रिच इन न्यूट्रियन्स आणि तुका पार्मेजान चीज आसा विच इज गुड फॉर कॅल्शियम आणि सप्लिमेंट.
आणि एक रिच स्पेगेटी नवा सो लेट सी या पालक युजली मोरे जनानी बेसिल पेस्तो करता बट आज आम्ही स्पिनच पेस्तो करतो साची तू इधर स्पिनच और केल पेस्तो कोरेतो सो पेस्तो तुक विंगड तुक ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स असता यूज करून तू कोरेतो आणि पाइन नट्सचा बदलाक माझे वॉलनट्स घालता ओके सो पाइन नट्स घालेत म्हणून म्हाका आतां कळ्ळें मस्त पुराय विशय आमकां कळटा पाइन नट्स आनी मोस्टली हांगा मेळना दिसता मेळना तशी वॉलनट्स यूज करत सो तशी स्पिनच आणि वॉलनट ओके एक आमी रेस्टॉरंट मेन्यून वतना मस्त नमनाचे पास्ता हें तें पळय आसता सो एक पेस्तो मस्त पॉप्युलर आहे पळया कशें करचें म्हणून सो कसो हाजी मेथड सो आमकां पेस्तो सॉस करूंक स्पिनच जाय या 1 कप असो तुका ब्लांच करका फर्स्ट उदकान तू बॉयल आयलसतना जस्ट गॅस ऑफ करून एक डिप काडून भायर काडचें जस्ट तुका कलर येवचाक ओके आतां ऑलिव्ह ऑयल असो या अर्द कप असो ऑलिव्ह ऑयल मागीर लाइम यूज करतात युजली लेमन यूज करचा बट त्या वेळी हांगा मस्त अवेलेबल ना देखून आमी लाइम सबस्टिट्यूट करताची आणि पाइन नट्स आणि बेसिल यूज करची युजली सो बट आमी आजी यंग वॉलनट्स यूज करताची आणि दोन्ही क्लोव गार्लिक यूज करताची सो इट इंग्रेडिएंट्स यूज करचा आणि त्या स्पॅगेटी या स्पॅगेटी आणि या पार्मेजान चीज असो सो या आमी वटूची आमी ब्लेंड करतात या इतली ओके ओके सो ते पेस्टो सॉस आमी करून फर्स्टाक मागीर ताका स्पॅगेटी मिक्स करता ओके सो आतां कसो जावका तुका हाजी सो आतां आमी फर्स्ट स्पॅगेटी ब्लांच करू दवरया ओके सो उदक बॉयल जाता उदक बॉयल करता फर्स्ट ताका आमी 1 टेबल स्पून मीठ मीठ चट्टे घालका येता म्हळ्यार तुका सी सॉल्ट उदक आस पळय तशें आसता फुल सॉल्टी आसता तुका पास्ता तातून पुरे तांडून घे ओके आता एक बॉईल येवचारा समा एक गुजू गुजू कतकत बबल्स येवन ओके सो आजी बदलाक विंगडे पास्ता यूज करत की हॅनची सेम रेसिपी पास्ता यूज करीत सुमार टाइप ऑफ पास्ता असते 100 नमुन्याचे वय पास्ता खंयचेय घालेत सॉस मात्र यांची सॉस मात्र यांची सो आम सॉस ब्लेंडर आणतो ओके सो 1 कप स्पिनच असो सो ब्लांच करचे म्हळ्यार हुना उदकान हुना कतकताचे उदक मागीर ऑफ करून गॅस पालक तातूंत घालून घेवचे ते पालक काणू थंड उदक इता म्हळ्यार तू कुकिंग रपोका कंप्लीटली सो थंड उदकान घालचो ओके आमी आतां ऑलिव्ह ऑयल घालता साची आमचे एक अर्ध कप आसतला आणि अर्ध कप पार्मेजान चीज सो पार्मेजाना बदलाक विंगड खंयची चीज घालत की त्याची मेन इंग्रेडियंट्स पार्मेजान चीज ओके त्याची युजली फ्रेश घालचा बट आमी आतां पावडर्ड मेळटा म्हाका सो त्या घालता सो आणि वॉलनट्स एक 1/4 कप पैकी अर्ध कप डिपेंडिंग ऑन हाउ नटी और यू वांट नटी मस्त जाय जाल्यार नट फ्लेवर येवका जाल्यार आणि काय चड घालत वॉलनट आणि लिंबियो अर्ध लिंबियो हांगा समाची कतकत येता असं आमी या सायडा दवरून पास्ता घालून सोडया मागीर ब्लेंड करूया ओके सो स्पॅगेटी कशें करचें म्हळ्यार खतखत येतरी आमकां दवरून सोडचें अशीच आतां जितले तातूंतल्या कची कूक जाता सकाळची कूक जावन वता सो 8 to 10 मिनिट्स कूक करता ताका आमी चड कूक केल्यार ताजी मस्त मशी जाता सो तशें आसतना तर ब्रेक जाता 8 to 10 मिनिट्स जावका 8 to 10 मिनिट्स जावका सो ताका आलदान ते म्हणटात अर्ध कुकिंग मोव जावन हें जावचें नाचें बेज्जी जावचें नाचें एक ते धरतन स्टँड येवका ते नूडलाचे सगळी नूडल्स ओके सो आतां हें वांटून घेवच्यो वय त्या सगळेच फायन पेस्ट जल्गी ओ मागीर लास्ट गार्लिक घाल न्हू फायन करच की फायन पेस्ट करच फायन सो टू गार्लिक घालला जात की घालेत
तुम्ही मीठ घालूच नका त्यामुळे पामेजान हायली सॉल्ट ओ कंटेंट असता ओके तशी मीठ घालनी सो मीठ घाल्यार तुका की मीठशी जाता सो ता तुम्ही टेस्ट कोण पळय येतो हे सॉस आम्ही करून कांडवर येत कांडवर येतं. विंगड कंचाक यूज जाता तुम्ही सँडविच करतना ताकनी घाल ओ खावेत पुरंबोळला आयकस ब्रुस्केटा म्हणून असं तापुरे करतना या गार्लिक सम ब्लेंड करताना ओके आणि कितें करता युनीक फ्लेवर म्हळ्यार आमी युजल पास्ताक इतली पुराय म्हळ्यार पामेजान आणि वॉलनट्स पुराय एक नवेच इन्ग्रेडियंट्स डायट आणि करताना व्हेरी वय वय गार्लिक म्हळ्यार एकच जेव घालचे ना क्लोव एक जेव घालचे फ्लेवराक चड घालून ताजी घाट येवता तशें करून सो ते ओवर पावर जाता सो आमकां मेन इम्पॉर्टन्स दिवपाक स्पिनच सो बेसिल घालत जाल्यार विंगड फ्लेवर येता आशिल की बेसिलाच तुका ओवर पावर येवपा सो बेसिकली तू खंयची ग्रीन लीफी वेजिटेबल घालता ताच तुका चड रिच इन ऑलिव्ह ऑयल ताच तुका विंगड ऑयल घाल्यार ताच फ्लेवर चेंज ऑलिव्ह ऑयलान करका तवे एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव्ह ऑयल ओके सो कसो तर डिफरन्स एक्स्ट्रा वर्जिन अशी ऑलिव्ह ऑयल हांत पुराय सो तांत युजली कसं म्हळ्यार दिस इज तांणी म्हणटाची हांतू केमिकल आसना आनी हीट आनी कोर आसनाची सो इट्स मोर हेल्दीयर एक्स्ट्रा वर्जिन रेडी आसा आमी बोला कांडो आतां तूं हांगा घरकड करची पुरो रांदप कशी कोकोनट ऑयलान तू करची की ऑलिव्ह ऑयल जाता रिजन वायज इटालियन करची जाल्यार ऑलिव्ह ऑयल यूज करचा मागीर आतां कोरियन करतास म्हळ्यार सेसमे ऑयल यूज करता हायेस्ट मागीर कर्नाटका क्युझीन जाल्यार कोकोनट ऑयल केरला पास कोकोनट ऑयल थाई आता कोकोनट ऑयल यूज करता सो एवरी रीजन हॅज देयर ओन सो तुगेले हांगा एक किचन सेटअप आस की सू शेफ आले घरांतूच एक सेटअप केला तुका म्हण विंगड म्हाका म्हण एक विंगड स्टेशन आनी स्पेस असो सो ते पुरो नमने ऑयल्स विंगड विंगड हाजी प्रकार न रिजना प्रकार सो हांतू नाव आहे दूचे जाय जाल्यार पुसून काडत स्पॅटुलान ग्रीन कलर वय 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 ओके हां ते तू ब्लांच केलेली ती चंद कलर वरला ओके हें वीट नव बेजिकली हाजे म्हळ्यार स्पॅगेटी सेमोलिना बेस्ड म्हूण आसता बदल ते चांग की जिवाक पास्ता पुराय केलो मैदाचे आसता केलो मैदाचे असतात केलो म्हळ्यार तू सदर कलर ऑब्वियसली वायटची बट सेमोलिना बेस्ड इज गुड नो सो आमी युएसांत आसतना सेमोलिना आनी उदक घाल मात्र पास्ता करचे सो युजली तू पास्ताक तितले इन्ग्रेडियंट्स येनाका युजली एग योक्स यूज करता न्ही आनी सेमोलिना आनी उदक ओके सो केलो पडी उदक घालना जस्ट योकाचे जी ताजेनाची करेक्ट सो सू म्हळ्यार एक्चुअली एक मेन शेफ नाही सेकंड न म्हळ्यार पोझिशनाची एक उणें बाय सो तूं इथे सू शेफ दवरला तूं मेन शेफ तुगेले किचनान तूं मेन शेफ आसतना सू शेफ म्हूण इथे दवरला म्हळ्यार मुगेल नाव सुभद्रा तशी स्टार्टिंग सू आनी म्हाका एक जॉब ऑफर एक्चुअली मेळ्ळेला JW मॅरियट सांगतो सू शेफ म्हळ्यार पोझिशन जावन ज्युनियर सू शेफ बट कोरोना निमित्त वचा जायनी सो मुगेलेची हांव म्हाकाच टायटल दिवन घेतला सू शेफ म्हणून सो आता सुभद्रा म्हणून कळची पस चड जावन सू शेफ म्हणून मस्त पॉप्युलर जावन आसा सो कोरियन ताई पुरो कसले खावका जाल्यार सांग हिगेले इंस्टाग्राम हँडलान पळयाची नेक्स्ट मेन्यू कसो प्लेस करतास म्हणून सो आमी वेट करता आसाची हांगा आमकां पास्ता मेळटा खावच्याक स्पॅगेटी जाली की अशी एक नमुनो हलता हलता पोडका दिसता ना अल्डांटे म्हळ्यांची कशी करची सो आमी ಸ್ವಲ್ಪ बटर एक स्पून नाही अर्ध चमचा ओके आणि ताका आमी पास्ता उदक घालता साची बटरा कशी बटरा कशी ಸ್ವಲ್ಪ दाट जावो उद्दा आणि बटराचे एक या वय तुका म्हळ्यार तांत स्टार्च आसता तुका पास्ता कुक करून सो पास्ता उदक घालता तू ओके ओके हां विंगड अशी उदक घाल्यार पातळ जाता वय मस्त पातळ जाता
तुमकां टेक्स्चर अशें दिसता ओ वय वय ಸ್ವಲ್ಪ एक बॉईल येता तरी सो आमी स्ट्रेन करचे पयस फुडें थोडे उदक काणू दवरून उदकान सायडा दवरला हेंच पुरो टॅक्नीक आमकां गोतना ते शिकिल्ली ती आमकां म्हळ्यार रेस्टॉरंटान कसं करताची कसं की ते विंगड एक टेस्ट येता आमी केल्यार जायना म्हणटाच पळय तेंचे आमकां सुभद्र दाखयतास सो एक पेटी बॉईल येता तरी बंद कर येतो ओके ओ बंद करचें बंद करायची तुका चड कुक केल्यार कलर चेंज जाता स्पिनाचाचो सो आमतात कशी ऑलिव्ह ऑयल आसा वय कुक करचे तसले कसले ना ओके ऑलरेडी पुराय सो एक स्पून घालता आणि त्या सॉस उदका वरतू मिक्स कर ऑफ आसतनाची गॅस ऑफास ऑन करू ना ओके आता एक पटी ऑन कर मिक्स कोण जाता ऑन करता मिक्स करून जाता तुका मस्त हीट आसतना म्हळ्यार तातूंत तुका कलर चेंज जाता ब्राऊन जाता ओके सो आमकां ते ग्रीन कलर वायब्रंट आसता हां हां सो मस्त होऊन करून आसता तातूंत जाता तू जाय जाल्यार क्रीम घाल येता क्रीम जाय जाल्यार क्रीमी करता जाल्यार बट युजली एक्चुअली अशी नवा विदाउट क्रीम हाका तांणी सी फूड फेमस आसा जोटू ओ सो ता जोटू खूब शेलफिश आसता सो ता फेमस ते प्रॉन्स म्हळ्यार बॉईल येता न्हू वय बंद करतरी पास्ता घालता सो क्रीमी पास्ता म्हळ्यार तुका सॉस जावन पास्ता न्ही हां चिके ड्राय शे ड्राय शेवी उचली खूप पुनक स्पेगेटीक शेवी उचली कंपेर केला म्हळ्यार ते क्रीमी आसना पळय ते शाव म्हळ्यार सो कितले जेवका तितले स्पेगेटीक मिक्स करून आनी ಸ್ವಲ್ಪ चड ह्या घालता सॉस पण तुका ऑलरेडी त्या कलर चेंज जावचो दिसता सो त्या वायब्रंट तो सो इंटर्नशिपांत कसं काम आसता तुमकां युजली म्हळ्यार मेन शेफाले दिनाचे कट्टींग ते पळय चॉपिंग म्हाका घंटे करतले स्ट्रॉबेरी चॉपिंग करू तशें मागीर बादामाचे पील काडू तशें पुरे सन सन काम पडा म्हळ्यार चॉकलेटाचे कंटेनर्स धुवचे हो ते पूरा मशीन असते एक धुवच्या चॉकलेट्साचे काडू ते पुरे स्टार्टिंग सन सन काम दिवचे तेन्ना तेन्ना कसले दिसता की हें करूं हांगा येयली म्हण फस्ट लीला पयले संदिस्त आशिल्ली तशी बट फ्लोरिडा वतरी थंय ಸ್ವಲ್ಪ चड ताणें आमकां काम एक्चुअल रांदप करूंक एक्चुअल रांदप करून जाल्यार स्टार्टिंग तांची स्टेशन्स दिवत आशिल्ली एक लाखाची एकली पास्ता स्टेशन एकली ग्रिल स्टेशन डिझर्ट स्टेशन सो आमी काम आमी कोरका इंट्रस्टिंग आसा मस्त तेव्हा कुकिंगान पॅशन आशिल्ल्यांक खंडीत ही गेली ती मस्त नॉलेज मेळना पुरो रेडी जाला आमी आतां सर्व करचो सर्व करूया सो ताचे वयरी आमी जाय जाल्यार वेजिटेबल्स घालता हांगा मात बेल पेपर्स घालता हाका जुलियन कट म्हणटात ह्या कट्टाक तशी सेम कायल यूज करता सो तुका दिसला म्हणजे हांगा ऑलिव्ह ऑयल ताजे आसा ऑलरेडी आसा सो तासो न्हू सो हाय फ्लेमार दवर न्हू एक चॉप्ड गार्लिक घालता सो ताचे ऑलिव्ह ऑयल आसना वय तांतूची ऑलिव्ह तेकड पुडाची की ब्लँड फूडची न्हू प्रिफर करची आतां हातूंत भितर आमी पेपर कसले घालनी जाल्यार ताजी युनीक टेस्ट न्हू पामेजान आनी ते पामेज हांव युएसांत इंटर्नशीप करतना केलो इंडियन्स आनी येतच तशेलीची सो तांणी म्हणचे स्पायसी करता तेच तांकां मागीर मुगेल वेटर्स आनी पुरे म्हणचे ना इंडियन शेफ आसता भितर तीच करता इंडियन शेफ तेच तांकां तिक तिक आनी करून आनी आमी तीक घाल का म्हण जाल्यार कसं घालयता पेपर रेड चिली घालयतो फ्रेश रेड चिली मेळटा ता घालयतो सो सॉसान ಸ್ವಲ್ಪ ब्राउन बर्न्ट फ्लेवर येता ओके आमी ताका हाय फ्लेमार करचे हाय फ्लेमार करचे आमी जुलियन बेल पेपर्स रेड हाय फ्लेमार आमी मस्त फ्राय करू ना जस्ट स्टोव फ्राय ओके तुका सॉस सायडांनी लागेल पुरा ताका तांडून घेत वेस्ट जायना सो तुमकां शिकयता तशी शिकयताच की अशी वेस्ट करून नाजा एकान तू करायची टायम उणी करायची ಸ್ವಲ್ಪ मीठ घालता
आता मस्त रश क्राउडेड आणि असल्या रे रेस्टॉरंट कशी मॅनेज करचे त्या प्र आयला की नाही तुका सिच्युएशन्स एक एक दिवस आम्ही 300 to 400 जण केलेलं नाही असं हांगाच आमी वतना आमकां एक एक पटी रश आसता कितली की 20-25 मिनिट्स वेटिंग आसता म्हळ्यार एज अ कस्टमर आमी खावचे अम्मानी सांगचे की जो रेस्टॉरंट आणि चमका तांगेल वयर खूप काणुकाची अशेच कष्ट आसा म्हणून कष्ट आसा ना बदाची हांव मस्त लागता ते कितली कष्ट आसा त्यामुळे आमकां 4 जणां करून वाडटनाची घरकड पूर जाता आनी 100-200 जण एक पटीक प्लस या आता मग आज वे टॉप करतो ओके वाव कलरफुल जावन लायक दिसता सर सो तुमकां जाय आशिल्ल्या वेजिटेबल्स घालेत कसं घालेत विंगड झुकिनी घालेत मशरूम्स घालेत सांगितलं म्हणजे क्लॅम्स घालेत हां बरें सो ताचे फ्लेवर तक आणि पार्मेजान चीजाच्या तुका फिनिशिंग आणि पार्सले बस वाव ताका ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಮನ್ ಫ್ಲೇವರ್ ಆಡೋಚಾಕ एक ಲೆಮನ್ ಜೆಸ್ಟ್ घालतस वयरी ते म्हळ्यार साली ताजे करचे ओके तू मस्त करून जा त्या वाईट दिसतारी जस्ट एक पटी करता त्यामुळे मागीर कोड जाता तुमका हां 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 पुरंबुळेतच ते साल्लीचे वयली मात्र कळल्यार कोड आसना कोड आसा ओके वाईट आयल्या वाईट मागीर येवचानच सो तू एक पटी कोर खाता ओके ओके तायचा तन कोड जाता सो हांगाक रेडी वे या रेडी ओके वाव लायक आसा नवे एक युनीक पोरंबोळ आसा या खाऊन हां पळया टेस्ट करूया दिसले लायक असं ॲब्सोल्युटली डिफरंट फ्लेवर्स हांव ಸ್ವಲ್ಪ खाऊन घेता पामेजान ताजी मेन फ्लेवर आणि पालक आणि पेस्टो जाला लायक आसा मस्त लायक आसा आमी रेस्टॉरंटा वचून एक 450 रुपया आसता की प्लेटाक त्या परत दिवन करचे बदलाक सू शेफ आमकां हांगा येवन हे करून दाखयला सो तुमी खंडीतय ट्राय करयाची आनी काही मेल तोंडान ताजे फ्लेवर्स आसा आराम रे बसून खाता एक बाऊल आसते ताचे पयस फुडें सुभद्राक आमगेल खातीर हांगा येवन एक 2 युनीक डिशीस आमी हॉटेला वचून युजली ऑर्डर करून घंटी गटले राखून तांतो कसो घाला की म्हणून थिंक करून भिवन खावचे बदलाक घरकडे करून दाखोवचे तसले करची तसले आयटम्स केले ताका धन्यवाद सांगता सो तुगेले एक्सपिरियन्स कशें आशिल्ले आमगेल वासरेंत गम्मत जाला अशी फूड स्टुडिओ वचून करनाशिल्ला सो म्हाका नवी एक्सपिरियन्स आशिल्ला वाव सो तुका सांगिल म्हणजे फर्स्ट लज्जेनी केले सगळं आमकां कळ्ळी कम्फर्टेबल जाला तुका काम करून गम्मत जाली सो नायस ती एक प्रो शेफ जावन आनी काही पुरो वच्चास की जाल्यार ती खंडीत उडगास आसतले फर्स्ट तिगेल शो आमगेलो आशिल्लो म्हणून आमकां मस्त खुशी तू ऑल द बेस्ट केन्नाय देव बरें कर आनी आमगेल विक्षकां सांगचे कसं म्हळ्यार आमगेल यूट्यूब आनी फेसबूक पेज फॉलो करयाची यूथ ऑफ GSBचे आनी असल मस्त प्रोग्राम्स चलते आसा पळयता रावयाची सुभद्राक धन्यवाद सुशेफाक ऑल द बेस्ट थँक्यू धन्यवाद